हो जावन असो काणकोणचो गालजिबाग हो समुद्र किनारो. गेली 25 वर्सां पयलीं गोंय सरकारान हांगा हो कासव संवर्धना खातीर हो आरक्षीत केल्लो आसा. कित्याक हांगा ऑलिव्ह रेडले नांवाची टर्टल्स येताल्यो, कासय येताले आनी हांगा तांती घालताले. मोठ्या प्रमाणात हांगा कासय वर्सान तांती घालतात. ताका लागून ह्या बिचाचेर कांय निर्बंदय लागू केल्ले सरकारान, जशें की सावंड पोल्युशन जावप ना, रातचे हांगा लागीं लायटी पेटोवप ना, त्या कारणान कासयांक त्रास जाता. गेल्या वर्साच्या तुलनेत ह्या वर्साक तशी तांती घालपाचें प्रमाण कमी जालें अशें आमकां दिसता. गेल्या वर्सा ऑक्टोबर ते मे म्हणल्यार 68 कासय हांगा येयल्ल्यो, 68 कासय हांगा येयल्ले आनी तेणे तांती घालतली. पूण आतां फक्त ह्या वर्सा फक्त नोव्हेंबराच्या 16 तारखेक आनी डिसेंबराच्या 30 तारखेक दोनूच कासय येयल्ली आसात. अजून मे म्हयन्या अजून दीस आसा, तरी पूण अशें म्हणटा लोकल्स की फुडें आनी कासय येवपाचे आसा. तशें हांगा कसलेंच पोल्युशन जायना, सावंड पोल्युशन जायना, लायट पोल्युशन जायना. तरी पूण कासय कमी कित्याक जाल्यो हें संशोधनाचो विशय आसा. स्टुडंटां खातीर काणकोणच्यान बाबेक